भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिवितान खूब पाटी आमकां अणभवांतल्यान देव आमकां कितें सांगता तें कळोंक लागता. हांव धाकटो भुरगो आसलेलो, गोडेक 4 वर्सांचो, आनी म्हज्या मामाची मायच्या भावाशी गेल्लो. तो म्हणल्यार तूं बरो आसलेलो, पियोंक बा जाणो आसलेलो. ताणें ताका सांगलें, म्हाका तूं शिकोयशी. म्हणून लागलो वय. सुकती आसलेली आनी हांव थंयसर गेलो. तो म्हणून लागलो तो येवंक ना, वयरूच रावलो आनी म्हणूंक लागलो थंयसर हात मार रे. हांव हात मारूंक लागलो आनी म्हाका मागीर दिसलें की हांव आतां बुडटा म्हणून, आनीक फास्ट मारूंक लागलो. तो म्हणून ए तितलें करनाका, उबो राव, चड खोल ना तें. मागीर हांव उबो रावलो आनी मागीर हांवें म्हणलें कित्याक म्हणून हांवें इतलो तोकोस घेतलो, इतलो भिरांतीन आसलेलो. ती कांय न्हंय तितली खोल नासलेली. अशें जाता आमच्या जिवितान. आमी खूब पाटी उपवास कोत्ता, मागणी कोत्ता. कित्याक लागून? देवाक आमी सांगच्याक आमकां जें मागतात पळय तें जाय म्हणून. तें करूंक फावना आमी? ना, करूंक जाय. सांतिनास आमकां हें सांगता. आमी कित्याक म्हणून उपवास करूंक जाय? भितरल्यान आमी बणकणीत आसा. त्योच वस्तू आमी कोत्ता. आमी खूब पाटी कुमसाराक येता, तीच पातकां आमी कबूल कोत्ता खरी, पूण भितरल्यान कितें जालां तें पळयना. हें भितरलें जिवीत आमी देवा सुरक्षीत दवरूंक जाय. ते पयलीं स्वतेर आमी कसलीं पातकां कोत्ता ती कबूल करूंक जाय. म्हणजे थाव घेवंक जाय. थाव घेतलो की ना, मागीर भावार्थान हें सोत मारूंक जाय की जेजून आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. पातक म्हणजे जाणो आमी, ज्यो वस्तू आमी देवा बरोबर करिना पळय त्यो, ताका आमी विसरता. आमच्यो वस्तूंक आमी करूंक लागता आनी मागीर ते सोयेर पडटा आनी भितरल्यान सान मागीर आमकां भायर सरोंक जायना. केन्ना केन्ना आमी चोरी कोत्ता. एक पाटी केली की ना मागीर दुसऱ्यो चोरी करतात. पूण चोरयेक लागून मागीर आमी हें सांगतात, फोटी सांगता, फोटी मारता. आनी कितल्योचश्यो फोटी, 2 वस्तू आतां घडोंक लागतात. ताका लागून मागीर आमी पळोवन वेता आनी दुसरेशी रावता. पूण थंयसरूय आमी तेंच करूंक लागता. हे भाशेन भितरलें पळय आसा तें आमच्यान भायर काडूंक जायना, आमच्यो वस्तूंकी. पूण जेन्ना आमी तें कबूल करता की वय हांव चोरी करूंक लागलां आनी हांव फोटी मारतां, हें कबूल केलें की ना तें बरें जालें. दुसरें म्हणजे कित्याक लागून हांव फोटी मारतां? कित्याक हांवें चोरी केल्या म्हणून. आनी कित्याक लागून चोरी कोत्ता हांव? म्हाका ती वस्तू जाय म्हणून, वो सोयेर पडला म्हणून, कितें बरें दिसलें काडलें. हे भाशेन जाता आमचें. तर हे भाशेन आमी भितरलें कबूल केलें की ना आनी जेजूक तें सांगलें की ना आनी कुमसाराक वचून आमी तें कबूल केलें की ना, मागीर आमी दणवण करूंक जाय तें करिना जावच्या. तो आमकां मदत करता. हें सगळें आतां भायलें, पूण ताणेन आमकां बक्षिल्लें आसा. तो ताणेन आमकां सगळें बक्षण दिल्लें आसा. तो आमकां कितें म्हणटा जाणां, ह्या फुडें तें पातक करिनाका. कित्याक लागून करचें ना आमी? कित्याक जेजू म्हजे सवे आसा आनी जेजू सवे म्हाका सगळें मेळटा. ह्यो भायल्यो वस्तू आमकां केन्नाच दादोश्यो करच्यो ना. हें आमकां कळोंक लागलें की ना, मागीर आमी त्या प्रमाणान त्यो वस्तू आमी वापरतल्या आनी आमकां नासल्यो जाल्यार कांय जायना. बाकीच्यो वस्तू आमकां देवान दिल्ल्यो आसा, तातूंत आमकां दादोसकाय मेळोंक जाय. तर पयलें वाचप आमकां तेंच सांगता, आमी मुळांत पातकी जावंक लागता. पूण आमी मुळांत देवाची भुरगीं न्हय. तर हें मुळांत कितें जाता, स्टार्ट जाता आपलेपणांत जिवंक. ही स्वतंत्रताय आमकां देवान दिल्ली आसा. पूण आमी तर खालतेकायेन देवाक आमच्या भागीदाराक धरून सगळें करीत जाल्यार आमी पातकान पडची ना. म्हणटच हे भाशेन आमचें जिवीत जावंकच्या देवान आमकां ताच्या पुताक धाडला आनी आमकां पातकांतली सुटका दिल्या. आनी ताका कबूल केलें की ना आमचें पातक रोखडेंच तातूंतलें आमकां भायर सरूंक आनी दुसऱ्या मार्गान वचूंक ताचो पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता. आतां हे पळय फारिझेव,
ते सारके आपल्या पातकांनी बुडलेले आसा, तातूंतले तांकां भायर सरोंक जायना. आनी जेजू तांकां कितें म्हणटा, ही जाणवायेची चावी तुमचे कडेन आसा, पूण तुमी भितर सरोना ना म्हणून दुसऱ्यांकूय सरोंक भितर तुमी दिनात. हे भाशेन तुमी तांकां आडायतात. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयच्या दिसा आमी कितें म्हणून आमच्या काळजांत घेवया. पयले सुवातेर जें भितर आमच्या मनांत आनी काळजांत चलता तें कबूल करून जेजूच्या ताब्यांत करया. ताका दिलें की ना, ताचो पवित्र आत्मो मागीर आमकां दाखयतलो कितें चलता पळय तें आमचे भितरल्या भितर. आमीच घडून हाडलेलें आसा तें, आमीच उद्रुशाक सहकार केलेलो आसा, तें आमकां दिसोंक लागतलें. आनी तें दिसलें की ना, मागीर आमी पोत्तून ते भाशेन करचें ना, कित्याक ताची कृपा आनी ताची गोठाय आमकां आसा. हे परी पयले सुवातेर हें कबूल करया. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमी वेळ देवा सवें सादता, पयलो सकाळचो वेळ ताचे बरोबर सारूंक जाय आनी रातचो न्हिदचे आदीं ताचे बरोबर सारूंक जाय. जेजून हे भाशेन केलें तेच भाशेन आमी करया. आनी जेजू जो आमचें सवें आसा ताका ही संदी दिवया बापा सवें आमचें जिवीत घडून हाडच्याक. आनी मागीर पळयात, सगळें जेजू आमचें सवें करतलो आनी आमी ताका सहकार करतल्या असली मागणी आमची जावंक जाय. हें जावच्याक आतां आमी कृपा मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची बोटां आसा सुद्दां तकले मेरेन भरोन येता. सगळें भितर आहा तितलें आमची चिंतना भावना जेजू 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 म्हणून भायर काडया. आनी हळू हळू आमकां सगळें स्पश्टपणी दिसोंक लागतलें. हे भाशेन आमकां ही फुरसत जाय, ही ताकद तो आमकां दिता, पूण आमी स्टार्ट करूंक जाय. केलें की ना, आनी हे भाशेन आमी रातची आनी सकाळची मागणी करूंक लागलीं की ना, पळयात पवित्र आत्मो आमकां गोठाय दितलो. कितें म्हणच्याक कितें करच्याक सगळें जेजू सवें आनी जेजू बरोबर, जेजू सांगाती. हें सगळें घडोवन येवच्याक आतां आमी आमचें जिवीत ताका समर्पिया. हे भेटोवणी वरवीं आमेन.